गोंयांत तिसऱ्या दिसा पावसाचो जोर पळोवपाक मेळ्ळो. उटंगराच्या पावसाक लागून थिये सुमार 10 ते 12 घरांनी उदक भरलें. दुसरे वटेन पेडणेचे कळशी न्हंयचें उदक चडिल्ल्यान पूल उदकापोंदा गेलो. ताका लागून कळशी मोपा गांवचो संपर्क तुटला. तशेंच दक्षिण गोंयच्या कितल्याशाच गांवांनी उदक सांचून राविल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. सेगीत पडपी मुसळधार पावसान थिवी वाठारांत मानस आशिल्ल्या कारणान उदकाची पातळी वाडली आणि सुमार 10 ते 12 घरांनी उदक भरले. उदकाक वचपाक मार्ग नाशिल्ल्यान थळाव्यांमदीं भिरांत पसरली. फुडाराक हुंवार येवचो न्हय ताका लागून पंचायत हाचेर बेगोबेग उपाय काडटली अशी माहिती सरपंच शिरोडकार हाणें दिली. पंच मेंबर 2-3 फावटी येऊन गेला आमचो तेजे येना कितें सोल्युशन सांगला? त्याने ते आता मानशेक लागून ते ब्लॉक उत्तम सांगलेले न्हू ते माणूस हे झालं ते मानशेचे काम चलता म्हणून सांगणार आहे ना आता मायकलान सांगला मायकल तो पंच मेंबरान सांगला की सद्याक आमी अंडरवर्क चलता म्हणजे मनीस लायला थिंगाचो त्याने ती दारां उकडपा तो कचरो हांगासर तो शिरकोता सांगले तुका लास्ट तो कचऱ्याक लागून तो कचरो थिंगासो शिरकोता ही दाराक तो सो ते बरोबर काडचे पडटा भुरग्यांक हांगला आणखी चड सामान दवरतले मागीर सगळे सामान आमचे जमनी राहा. हांगा पळयत जाल्यार खऱ्यानूच पट्टी पडल्या. तांकां भायर सरपाक मेळना, आमकां वचपाक मेळना आमच्या रिलेटिव्सां कडेन. जाल्यार हे अशे प्रॉब्लेम कितले लेवल आसा सध्या उदकाचो? इतके तरी जाला कमर मेरेन कमर मेरेन तरी आतां आनीक फुडें वयशे जाल्यार कमर मेरेन उदक आसा. ओके, म्हणजे हांगासर घरां कितली आसा कमीत कमी? हांगा नियरली 6 to 7 हावजीस आसा. राती 4:30 फातोडेचेर उदक वाडलें आनी भितून येयलें म्हणजे घरान येयलें आमच्या उदक. आमकां रातचे खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. आमकां त्रास जाता भायर सरपाक मेळना. प्लस स्कुलाक वयतल्या भुरग्यांक जाल्यार वचोंक मेळना. कामाक वयतल्यार आमकां भायर वचपाक मेळना. आनी डेली निड्स आहा पण आमकां ग्रोसरी जर कितें हाडूंक वयतल्यार मेळना. आमकां अशें भितून रावचें पडटा सारकें. आता उदीक भरला न्हू आता 2-3 दीस जाले आमकां आतां भायर भितर सरोंक कांयच मेळना. भुरग्यांकूय आतां खंय इस्कॉलाक वयतले जाल्यार वचोंक मेळना. कशें हाल जाले कितें हाडूंक वयतले शॉपार जाल्यार तें मेळना. दूद पाणी जायत न्हू हाडपाक भुरग्यांक खंय खंय वचोंक मेळटा. आतां चेडे न्हू तो वयरसून दोंगरार वचून ते काटे मारून वाट केले आनी चेड्याक घेवन दोतोरागेर गेलो. आमी आसा पायना वाडो टीव्ही हांगासर आनी हांगासर आमी पळयता की मानस आनी जे शेतान भरिल्ले उदीक आसा ते ओवरफ्लो जाल्ले आसा आनी त्याच कारणाक लागून हांगासर जे रस्ते आनी लोकांची जी घरां आसा थंय उदीक भरून साचलेले आसा. ह्या 3 दीस कंटिन्यू पावसाक लागून आनी उदीक जे भरला ताका लागून लोकांची जी हांगासर 10 घरां जी आसा त्या घरांनी उदीक भरलेलें आसा. लोकांची हांगासर जी गाडयो आसा 2 व्हिलर 4 व्हिलर तश्योच काल एक दीस स्कुलाक सुटी आशिल्ली आनी आयज परत स्कुलां स्टार्ट जाल्ली आसा. जी भुरगीं आसा ह्या गांवांतली ती स्कुलाक वचोंक पावली ना आयज आनी तशींच जे कामाक वचपी लोक आसात तेय खंय तरी आयज घरा आसा. लोकांची खूब हांगासर इनकन्विनियन्स जाता. घरांतल्यान जर भायर सरतले जाल्यार तांकां भायर सरोंक मेळना. सकाळची जी भायर सरून जी बेजीक निड्स जर घरान वस्तू लागतात ती सुद्दां शॉपार वचोन हाडपा खातीर प्रॉब्लम जाता. हांगासर कमीत कमी कमरे मेरेन जी लेवल आसा एक 2.5 ते 3 फीट अशें उदीक भरलेलें आसा. जर हो असोच कंटिन्यूअस पावस चालू उरलो जाल्यार लोकांच्या भितर हॉल जे लिव्हिंग रूम आसा थंय मेरेन सुद्दां उदीक पावू शकता. मोपा कडशी हांगासर न्हंयक पूर आयिल्ल्यान ह्या भागांतलो मिनी पूल उदकापोंदा गेलो. थळाव्यांक पुलाच्या पलतडी वचपाक वाट बंद जाली जाल्यार शाळेत वचपी भुरग्यांची लेगीत गैरसोय जाली. माझ्या पाठीमागे दिसत असलेली कडशी नदी जी आम्हाला उन्हाळ्यामध्ये किंवा अन्य दिवसात आम्हाला जीवनदायिनी आहे, परंतु तिचा रौद्र अवतार जो आम्हाला पावसाळ्यामध्ये त्याचे परिणाम भोगावे लागतात ते आम्ही रविवारी अनुभवलेलं होतं. गेली बरीच वर्षे आम्ही हा त्रास सोसत आहोत, परंतु गेल्या रविवारी जे पाणी आलेलं होतं अंजुना भाटीवाड्यार शेतांनी उदक भरून शेतकारांक लुकसाण जालें.
मडगांवां दामोदर कॉलेजीच्या फाटल्यान पावसान भरिल्ल्या उदकांतल्यान एका पेट्याक वाचोवन उजो पालोवपी दळान पेट्याक जीवनदान दिलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.